हा नमस्कार येवकार तुमका। आणि फायनली तो दीस आयल्लो आसा ज्या दिसाची फाटले 6 महिन्यापासून सगळे जाण वाट पळयताली, तो म्हणजे इलेक्शनाचो वोटिंगाचो दीस। फाल्यां आसा, फाल्यां सकाळी 7 पासून वोटिंग सुरू जातले। जशें तुमी जाणा की RDX आणि गोवा न्यूज हब हांचे जोडपालवान आमी सकाळच्यान लायव्ह आसतले। आमी स्टुडियोंतल्यान लायव्ह आसचे ना, जाल्यार आमी फिल्डार रावतले आणि फिल्डार रावून लायव्ह करतले आणि तुमच्या मुखार सगळी लायव्ह कवरेज घेऊन येतले। जशी तुम्ही जाणा की आयज ह्या ज्या 40 मतदारसंघांनी निवडणुकी जावपाच्यो आसा, तातूंत 301 उमेदवार उबे रावल्यात आणि भरल्या भितर महत्वाच्यो पक्ष दक्षिण गोवा म्हणजे साऊथ गोवान आसा 156 आणि नॉर्थ गोवान आसा 145। भारतीय जनता पक्ष असो पक्ष आसा जो स्वताच्या बळाचेर कंप्लीट 40चे 40 जागा लढयता आणि ताच्या फाटल्यान आसा तो इंडियन नॅशनल काँग्रेस जो 37 जागा लढयता आणि तांचे बरोबर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अलायन्स आसा। सो ताका लागून ते अलायन्स पार्टनर 37 प्लस 3 गोवा फॉरवर्डाचे मिळून 40 जाता। तृणमूल काँग्रेस 26, NCP 13, तृणमूल आणि MGP धरले जाल्यार 40 जाता, कारण MGP 13 आणि तृणमूल 26 आसा। NCP 13 आसा, शिवसेना 12चे 11 जाला। जशें तुमी जाणा की शैलेंद्र वेलिंगकर आणि पणजेच्यान आपली उमेदवारी फाटी घेतिल्ली आसा, ताका लागून ते 11 आसा। आणि एक पक्ष आसा जेचे कडेन सगळ्यांची नजर आसतली, ती म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स, ताजे 38 सिटाचेर लढयता। आणि असो एकूच पक्ष आसा ज्याचे एक उमेदवार 2 कडेन लढयता, मनोज परब, जो वाळपय आणि थिवी ह्या 2 मतदारसंघांनी लढयता। आमी पळयता की इंडिपेंडेंट्स ह्या वेळार भरपूर आसा, ते म्हणजे 68 इंडिपेंडेंट्स आसा। भितर प्रॉमिनंट इंडिपेंडंट नावां घेतले जाल्यार एक आसा दीपक पावसकार, जेंका भाजपाची तिकेट दिवना म्हणून ते सावड्डेच्यान रावल्या। दुसरे आसा लक्ष्मीकांत पार्सेकार, तिसरे आसा उत्पल पर्रीकार, हांगा तिगांकूय भाजपाची तिकेट मेळुना। आणि चौथी आसा जी भाजपाची तिकेट मेळुना म्हणून उबी रावल्या, ती म्हणजे सावित्री कवळेकार। अशें म्हणून 68 लोक आसा आणि 301 जे कॅन्डिडेट आसा भितरले 62% आसा पळय ते लोक करोडपती आसा। आमकां जर अशें दिसता की करोडपती पॉलिटिक्सान येना जाल्यार करोडपती पॉलिटिक्सान आसा। 62% म्हणजे आमी जर प्रत्येक 2 उमेदवारा फाटल्यान एक उमेदवार करोडपती आसा, जेची संख्या 2017 62% आशिल्ले। सुमार अशे 93 कॅन्डिडेट्स असे आसा ज्यांची इन्कम 5 कोटी आणि वयर आसा। 48 कॅन्डिडेट्स असे आसा 48 जांची 2 ते 5 कोटी मध्ये आसा। 65 असे ज्यांची 50 ते 2 कोटी मध्ये आसा आणि 60 लोकांची इन्कम 10 लाख ते 50 लाख मध्ये आसा। आम्ही पळयतात की सगळ्यात चड करोडपती भरलेले आसा बीजेपीन। 95% ऑफ भाजपाचे उमेदवार करोडपती आसा भितर, आणि काँग्रेसीचे 87% उमेदवार आसा जे करोडपती आसा। MGPचे 69% आसा आणि TMC जी नवी आसा तांणी 65% लोकांक करोडपती लोकांक तिकेटी दिल्ले आसा। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे 67%, आम आदमी पक्ष आम लोकांचो पक्ष ताचे 62% आणि NCPचे बी 62% जे उमेदवार आसा ते करोडपती आसा, म्हणजे मॅक्झिमम करोडपती आशिल्ल्यांक तिकेट दिल्ले आसा राजकारणान जे आसा तांची। दुसरे हायेस्ट एसेट आसा जे मायकल लोबो आणि दिलायरा लोबो हांचे दाखयल्ले आसा 92 crores। सो ताका लागून तांचे फाटल्यान आसा डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, जे मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स आसा, तांचो बिझनेस आसा। ही इज द सेकंड हायेस्ट करोडपती, दॅट इज 59 crores रुपीज तांचे इन्कम, तांणी एसेट्स दाखयल्ले आसा। सो फाल्यां सकाळी 7 पासून मतदानाक सुरवात जातली सगळ्यात पयली। आणि एक आज हे फावटी खासियत आसा की गव्हर्नर ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लय आणि तांची घरकान्न ही दोगूय गोंयान मत मारतली। ते गोवन वोटर्स आसा, सो ताळगांवां बुथाचेर 7 वरांचेर ती मत मारतली। आमकां अजून शेड्यूल येवपाचें आसा, पूण जशें आमी अंडरस्टँड आमकां जाता ते प्रमाणे प्रमोद सावंत आपल्या पाळे कोटंबी बुथाचेरूय सकाळी 7 ते 8 हाजे मजगती मत मारतलो। त्याच वेळाचेर दिगंबर कामतूय मत मारतले मडगांव। ह्या इलेक्शनाचे महत्वाचो हायलायट्स आसा ते म्हणजे अशें प्रेडिक्ट करता की फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट जातली, पूण हे सगळे प्री पोल म्हणजे आतां म्हणचे एनालिसिस। फाल्यां वोटिंग जाल्या उपरांत कळटलें आमकां की
फ्रॅक्चर जातली काय ना ती जर ट्रेंड्स पळयत जाल्यार कळटले भाजपाच्या बालेकिल्ल्यान कितले लोक येता ते कळटले पूण आमी एक अशें इलेक्शन पळयता जातून वेगवेगळे पक्ष आसा तातूंत भाजपा आसा काँग्रेस आसा तृणमूल आसा आम आदमी पार्टी आसा एनसीपी आसा गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसा शिवसेना आसा आनी तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवानूय आसा भितर संभाजी ब्रिगेडूय आसा भितर स्वाभिमानी गोंयकाराचो पक्षूय आसा सो अशे मल्टी कॉर्नर फायट्स आमकां पळोवपाक मेळटली फाल्यां सकाळच्यान 7 पासून तुम्ही आमचे गोवा न्यूज हबाची फेसबुक पेज RDXची फेसबुक पेज आणि तुम्ही जर टीव्ही मुखार आसत जाल्यार RDX चॅनल लावन बसचे सकाळी 7 पासून अनइंटरप्टेड कवरेज तुमकां दितले फिल्डा वयल्यान दितले फिल्डार रावून दितले स्टुडियोन बसून एनालिसीस करचे ना आमी फिल्डार रावून लोक कितें म्हणटा ते सांगतले लोकांची मतां आमी सांगतले जशें तुमी आमी गोवा न्यूज हबाची आमची टॅगलायनूच आसा ट्रुली गोवन म्हणजे खरो गोंयकारांचो हे डिजिटल पोर्टल आसा सो थंयच्यान आमी तुमकां एनालिसीस घेवन येतले तुमकां समज आपले मतां मांडपाची आसा जाल्यारूय तुमी आमकां आमचो नंबर दिता थंय तुमचे जाय जाल्यार तुमी आपलो फोटो किंवा आपलो व्हिडिओज धाडपाक शकता त्यो एनालिसीस आमी इन्क्लूड करतले आमचो नंबर आसा 8380815444 परत रिपीट करता 8380815444 ह्या नंबराचेर तुम्ही व्हॉट्सएप करू शकता तुमचे व्हिडिओज जे आमी इन्क्लूड करतले आणि तुमच्या मुखार लोकांक दाखयतले की तुमचे मत कितें आसा ते तुम्ही फोटोय धाडपाक शकता आणि खास करून युवकां खातीर माझे अपील आसा की फर्स्ट टाइम वोटर्स आसा किंवा सेकंड टाइम वोटर्स आसा तांणी प्लीज फोटो काडून धाडचे ताका लागून बाकीच्यांकूय इन्स्पायर जातले मतदानाक घेवपा खातीर एक म्हत्वाची गजाल आसा हे फावटी ते म्हणजे 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन्स डे दिसा इलेक्शन आयिल्लें आसा जेंका आपल्या मातृभुंयेचेर आनी गोंयचेर मोग आसा तांणी आपलो मोग दुसरो कुशीक दवरून मातृभुमी वयल्या मोगाचेर म्हत्व दिवचें पार्ट्यो पिकनिको वोटींग करून करच्यो पूण वोटिंगा खातीर येवचे फाल्यां असो दीस आसा जेन्ना आमचो खरो मोग आमी दाखोवपाक शकतले नंतर 5 वर्सां कंप्लेन करून हांगा फेसबुकाचेर कॉमेंट्स मारून कांयच फायदो ना हाकात कितें म्हणून ताका मेळून कांयच फायदो जावपा ना आयज फाल्यांच्या दिसा तुमी जे ठरयतले तेच फुडल्या 5 वर्सां तुमचे कडेन आसतले परत रिपीट करता व्हॅलेंटायन्स डे आसा खबर आसा खुबशे जाणांक व्हॅलेंटायन्स डे करपाचो आसा पुणून मतदानाक येवचें बेगीन जाय जाल्यार या किंवा व्हॅलेंटायन्स डे करून जाय जाल्यार या पुणून येया आणि मतदान करा व्हडा संख्येन भायर सरा आणि मतदान करा कारण आयज फाल्यां तुमी जे करतले ते फुडल्या वर्सा तुमकां फुडल्या 5 वर्सांनी तुमकां रिफ्लेक्ट जावन येतले तुमी चूक केली जाल्यार भोगतले आणि सारखे केले जाल्यार बरें आसतलें कोणाक मतदान करप हे तुमच्या कॉन्शियन्सा वयल्यान डिसायड करा हाजे ताजे सांगण्या वयल्यान वचूं नाका कोणे पयशे दिले कोणे कितें म्हटलें फावोर मागलो प्लीज फाल्यां कांय करूं नाका तुमकां जो बरो उमेदवार दिसता त्या उमेदवाराक मतां मारा आनी फुडलें सरकार बरें आसचें हे तुमच्या हातान आसा ते तुमी करा आमी सद्या वायंड अप करता फाल्यांच्यान सकाळच्यान आमी तुमचे बरोबर आसतले सद्या टाटा बाय बाय मेळचे फाल्यां सकाळीं एनालिसीस घेवन आनी ग्राउंड रिपोर्ट घेवन पळयत रावात गोवा न्यूज हब RDX देव बरें करूं